नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक एक खास कार्यावळ आज तुमच्या मुखार घेवन येता. खास आसा ते खातीर हो गेटअप आसा. कारण काय दीस पयलीं कदाचित एक म्हयनो जातलो आसतलो आमी अशे एका व्यक्तीक मेळिल्ले जांचे कडेन आमी उलोवप जालें आनी तेन्ना एक दिसतालें की कितें तरी बदल घडटा हे आमच्या गोंयान. आनी गोंयान म्हणटा आसतना गोंयचे मुकूट म्हळ्यार आमचे पेडणे. म्हळ्यार जे गोंयान येतात सगळ्यान पयलीं महाराष्ट्रांतल्यान तांकां सगळ्यान पयलीं दिश्टी पडटा ते म्हळ्यार पेडणे. आनी पेडणे गांव कितलो कल्चरली आमी रीच आसा हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी पेडणे म्हटल्या उपरांत पेडण्याचो जो एक गेल्या उपरांत हॉस्पिटेलिटी म्हणटात आनी स्वाभिमानी पेडणेकार म्हणटा तांचो जो एक वेव्हार आसा सगळ्या लोकां कडेन कोणूय येवं मागीर तो तें सुद्दां आमकां पळोवपाक खूब बरें दिसता. अशे एक व्यक्ती आमचे बरोबर आयज परत एक फावट आसा जांकां आमी लास्ट टायम जेन्ना मेळिल्ले तेन्ना आमी खुबश्यो गजाली केल्यो पेडणेचे उदरगती खातीर तांचे प्लॅन्स आयकून घेतले. एक अशे व्यक्ती जे बारीक घराण्यांतल्यान येवन आयज ते म्हाका दिसता पेडणेचे एक सगळ्यान म्हत्वाचे व्यक्ती जाल्ले आसा. प्रत्येक मनीस तांचे कडेन जुळपाक सोदतात. प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी तांचे कडेन जुळपाक सोदता. प्रत्येक मनशाचो जो अटॅचमेंट आसा तो ह्या व्यक्ती कडेन आसा. आनी आयज तांचे कडेन परत उलयतना म्हाका तितलीच खोस भोगता आनी तितलेच उमेद जाता. तांचे एक जो मिशन आशिल्लो ते म्हाका दिसता आयज बऱ्याच प्रमाणान फुडें गेल्ले आसा आनी ते म्हळ्यार मिशन फॉर लोकल. तांची जायतीं कामां मिशन फॉर लोकल हाच्या अंतर्गत आमकां पळोवपाक मेळ्ळीं आनी आयज हांव कित्याक तांचे बद्दल उलयतां हाजें एक खास कारण आसा तें म्हळ्यार 26 डिसेंबराक जे आयतारा जी सभा जाली त्या सभेन तर म्हाका दिसता पूर्ण पेडणेकारांक हालोवन उडयले. पूर्ण पेडणेकार जे स्वाभिमानी पेडणेकार म्हणटात ते तांच्या वांगडा तांचे सभेक आयले आनी अशी सभा केन्नाच हिस्ट्रीन जावंक नाशिल्ली अशी सभा आमकां पेडण्यान पळोवपाक मेळ्ळी वीच इज अ गूड अँड पॉझिटीव सायन अगेन जी पेडणेकारांची उदरगत किंवा बदलते पेडणे आमकां पळोवपाक मेळटा. मातसो टायम घेतलो सगळें सांगपा खातीर कारण ते व्यक्ती इतले म्हत्वाचे आसा तांचे बद्दल उलोवपा सारकें खूब आसा. तरी हांवें कांय गजाली तुमकां सांगून दिवपाचो प्रयत्न केलो. अशें एक व्यक्ती जांकां आमी सगळे जाण एक लिडर म्हणून आतां वळखता ते म्हळ्यार राजन कोरगांवकर सर आमच्या बरोबर आसा. सर वेलकम टू द शो परत एक फावट. आनी खूब बरें दिसता सर आयज एक नव्या उमेदीन आनी नव्या कॉन्फिडन्सान तुमचे कडेन उलयता कारण कालची जी सभा जाली म्हणजे 26 तारखेची सभा जाली दॅट वॉज अ हिस्ट्री. आनी म्हाका दिसता पयलीं अशें जावंक ना फुडें अशें केन्ना जातलें तें खबर ना. कितें आशिल्लें हें नक्की तुमचो एक्सपिरियन्स त्या टायमार कितें आशिल्लो म्हाका खबर आसा त्या टायमार तुमकां भावूक जाल्ले रडोंक आयले सगळ्यो गजाली खबर आसा कितें आशिल्लें. नमस्कार प्रुडंट मिडियाक जाणें म्हाका सगळ्या गोंयान सगळे कडेन पावयला तांकां हांव धन्यवाद दिता. आनी आयज परत म्हाका तुमच्या मदीं येवन जें उलोवपाक मेळ्ळें तातूंत खरेंच म्हाजें सौभाग्य म्हणटा आनी म्हाज्या पेडणेकारांचें सौभाग्य म्हणटा. कित्याक तर एक पेडणेकार एक जर एका मिडिया समोर येवन जर तुमी इतले बेगीन तांकां जर आमंत्रीत करतात हें सौभाग्य राजनाचें निमित्त मात्र आसतलें पूण म्हाज्या प्रत्येक पेडणेकाराचें आसा. सो पेडणेकाराच्या वतीन तुमकां धन्यवाद. सगळ्यांत पयलीं खबर हांव म्हज्या पेडणेकारांक सगळ्यांक जेंच्यांनी एक आनंदोत्सव म्हणा एक आनंद एक तरेचो हॅपिनेस हे दाखोवपा साठी एक सभा आयोजीत केलेली. एक सादारण पेडणेकारासाठी तेंच्यांनी एकत्र येवन जी एक 4-5 हजार लोक जमयले सादारण एक 4:30 ते 7-7:30 पर्यंत. इट वॉज अनइमॅजिनेबल. ह्योच तो म्हाजो पेडणेकार. हेच ते म्हाजे पेडणेकारपण. हेच ते पेडणेकार जेतून प्रेम तेतून अपुरबाय ओतल्या. बेश्टे पेडणेकार स्वाभिमानी म्हणना. जर ह्यो स्वाभिमानी जर शब्द जर आमी खरो रिपीट करपाक जाय जाल्यार ह्योच तो पेडणेकार जो ज्या दिसा 4 तास नॉन स्टॉप बसून आशिल्लो आनी सगळ्यांक दाखोवन दितालो आपल्या मनशा खातीर आमी कितेंय करपाक तयार आसा. मिशन फॉर लोकल जें कार्य आसा तें पेडणेकारांसाठीच आसा आनी पेडणेकारच फुडें व्हरतले हें एक धाकटेसो एक तुमकां एक दाखोवन दिला. म्हाका दिसता ही जी सभा जाली तातूंत एक भयंकर स्ट्रॉंग मेसेज गेल्या प्रत्येक लोकांक पेडणेच्या. त्याच परी म्हाका दिसता गोंयच्या लोकांकूय मेसेज गेल्या की आमी जर लोक एकी कडेन आयले जाल्यार कितेंय बदलपाक शकता. जो फोटो हांवें पळयलो इतले लोक आशिल्ले
की इट वॉज लायक फर्स्ट टायम अशें कितें तरी घडलां खंयसर तरी, इतले लोक, आनी ते सुद्दां खंयचेच पॉलिटिकल पार्टीचे तुमकां बॅकग्रावंड ना, तशें तुमी इंडिपेंडंट आसा सारकेच, खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी तुमकां लागना, कारण पॉलिटिकल पार्टी म्हणटा हा लोकांक एक येतात आनी हाडपाचो प्रयत्न करता मोबिलायज करता, पूण हांगासर तुमी इंडिपेंडंट, तुमच्या नांवाचेर तुमी आसतले म्हणून 4 वरां एकी कडेन बसून इतले लोक, कशें पळयता ह्या गोश्टी कडेन तुमी? एक सादी गोष्ट आसा, एक घरांतलो मनीस जर कितें करता ताका जो सपोर्ट एक घरचो मेळटा तसोच ह्यो सपोर्ट आसलेलो. ह्यो सपोर्ट करप हे तेंच्यांनी त्याग केला, तेंच्यांनी बलिदान दिला, तेंच्यांनी ह्या सरकार दरबारी सद्याच्या डेप्युटी सीएमाच्या अगेन्स्ट एकत्रीत येणं ही सादारण गोष्ट न्ही. हाणें दाखोवन दिला की आमी पेडणेकार कितें करूं शकता, कशें एकवट आणू शकतात. मिटिंगी खूब जातात, सभा खूब जातात, एक तर खंयच्या दबावा खाली जातात, कोणाचे तरी एक मनोरंजनासाठी लोक एकत्रित करपा जातात, किंवा कितें तरी एक व्यक्तिमत्व प्रवक्ता म्हणा कितें तरी असो आसता जेणे करून सगळे लोक येतात. पण हे फावटी एक पेडणेकरां मदीं आनी पेडणेकराचे एक एक अपुर्बाय म्हणटा एक तरेचे करपा साठी जमलेले. सो जो आनंदोत्सव जो आशिल्लो ह्यो म्हाज्या पेडणेकरांनी आपल्या घरांतल्या माणसां निमित्त मात्र राजन आसात, पण प्रत्येक फॅमिलींतलो भुरगो थंय त्या स्टेजीर आसलो अशें समजताले. कित्याक ज्या ज्या मनशांनी जे प्रेजेन्स दाखयले, जे जे लोक थंय आयले, तांकां दिसताले माझे येता ती भावी पिढीचो मनीस हय आसतलो. तेंच्यांनी दाखोवन दिला कितें तर पेडणेकार ह्यो. सो जे 4,000 और 4 ते 5,000 लोक जमलेले, तेतूंतलो प्रत्येक माणसाक दिसता म्हाजो पूत, म्हाजो येणाऱ्या काळांतलो पिढींतलो मनीस ह्यो असो नेतो जावचो, ह्यो लिडरशीप करचो आनी ह्यो पेडणे फुडें व्हरचें हें दाखोवन दिलें. एक गजाल हांव आतां आख्खें गोंय भर भोंवताना एक पयलें की कन्फ्युजन आसतालें लोकांच्या मनान की आजून पर्यंत ठरोवंक ना कितें आसतलें काय म्हणून. बट कालचे सभे नंतर जे हांवें पिक्चर पळयलें थंयसर, लोक क्लियर जाले आतां की आमकां कितें जाय तें, अशें दिसता तुमकां? नक्कीच लोकांनी दाखयला देश हे आसा न्ही, तेच सांगता न्ही, राजकारण नासतना, खंयचें आर्थीक बळ नासतना, खंयचें खंय तरी पुशप नासतना जर एकत्रीत येवं शकतात हेच ते स्वाभिमानी. बरोबर बरोबर. म्हाका दिसता त्या मिटिंगेक खुबशे अशें कितें जालें आसतलें, कारण मिटींग जाल्या नंतर जायत्यो हालचाली सुरू जाल्यो आसतल्यो की बाबा इतलो कसो लोक आयलो काय म्हणून. ना पण ह्याच्यात एक व्हेरी महत्वाची गोष्ट ह्या मिटिंगेत महिला हे असलेच. हां युवा पिढी ही जास्त प्रमाणात असलेली, हो महत्वाचो इश्यू तुम्ही नोट करा. कारण युवा येवप म्हणजे ते घर येवप. सिंपल गोष्ट आसा, म्हणजे घरातलो एक युवा भायर सरप म्हणजे त्याचे आवय बापूय आनी त्याचे बाकीचे मनशाय येतात. सांगपाक सोदता मिटिंगे खूब जाता आसतले, पण युवा वर्गान ह्या टायमार जो निपक्षपाती, जाका स्वार्थ ना, जाका कसलोच एक तरेचे कितें बेनिफिट्स मेळटले म्हणून काय ना, पण ते आयले हे दाखोवन दिता म्हाजो पेडणेकार कितलो सुशिक्षीत आसा आनी युवा लिडर, युवा वर्ग आमचे फुडें कितें करूं शकतात हे दाखोवन दिता. एक गजाल म्हाका खरेंच तुमचे परत एक फावट जे फर्स्ट इंटरव्यूक आमी उलयलेले सर, की तुमी एज अ मनीस म्हणून आनी मनीसपण म्हणून जे वागतात सगळ्यां कडेन, ते तुमकां लागीं ओडटा सगळ्यांच्यान, सगळ्यांक तुमच्या लागीं ओडटा. आयज सुद्दां तुमी तशेंच आसा. एक गोश्ट खरेंच सांगता, फाल्यां जिखले उपरांत सुद्दां तुमी MLA जाल्या उपरांत सुद्दां हे मनीसपण म्हाका दिसता तशेंच दवरल्यार चड अपिलींग उरतलें. आनी पेडणेकारांची एक म्हाका दिसता हॉस्पिटेलिटी म्हणजे एक वागणूक तशी आसपाकूच जाय, आनी तशें आसता. आनी तुमी थंयसरले लोकल आसल्या कारणान तुमकां ते पयलीं पासूनच आयिल्ले आसा. लोक येता तुमचे कडेन, लोक उलयता तुमचे कडेन, तुमी लोकां कडेन उलयता. इश्यूज वाडल्या काय आनीक इन डेप्थ कळपाक लागले तुमकां की हा ह्यो गजाली आनीक डेंजर आसा, हे पयलीं खूब जावपाक जाय आशिल्ले, कितें आसा इश्यूज? तुम्ही आमच्या मर्माक हात घातलो. इश्यूज असले, पण कितले असले ते इतले खबर ना. पण जेन्ना आता म्हजे संपर्क ज्या ज्या लोकां मदीं म्हज्या जाला, म्हज्या घरच्या मदीं जाला, ते उदाहरणार्थ तुम्ही कोरगांवसून सुरू करून इब्रामपूर पर्यंत, वजरी, तसेच आमचे तोरशा आणि नयेबाग किंवा बाकीचे गांव जसे एक आमचे कासारवर्णे आणि धारगळी सारखे, जंय जंय वयता थंय एकूच नजरेक येता, प्रॉब्लेम्स खूब आसात. प्रॉब्लेम्स आनी अशें जालें की म्हाका खबर ना
जर आमी एक गणित तयार करत जाल्यार प्लस पॉयंट जे प्रॉब्लेम्स आसात ते अनकाउंटेड आसात. त्याच्या विरुद्ध जे निगेटिव्हिटी फॉर एक्झाम्पल आसात ती तर आसाच, प्लस बेनिफीट घेणारे हार्डली हातात मोजण्या इतले प्रश्न आसात. हातून एक जाणवता हे प्रश्न वाढत आसात, कमी जायनात, हे वाढतात आणि ते स्टॉप करण्याची गरज आहे. पण एकच महत्वाची गोष्ट आसा, जे कोण पयलीं लोकप्रतिनिधी असले आणि आसात तांकां ते घर आपले जाणवले ना. जर तांकां हे घर आपले जाणवले असता तर हे प्रॉब्लेम्स कमी आसता असले आणि बेनिफिट्स सुबेस आसता असले. हे उलटे जाला. दीस इज अ डिफरन्स. आता जर आमच्या पेडणेकारांक आपलो मनीस जाय हेचे कारणच आसा, कारण तो प्रॉब्लेम समजू शकता. म्हाका एक सादी गोष्ट घ्या. हांव पेडणेकार म्हणपाक व्हेरी एकदम समज. हांवें आतां खूब नोट केला, बरेचशे उमेदवार म्हणटात हांव पेडणेकार. अरे जर तो पेडणेकार आसा जाल्यार ती स्वताची पेडण्याची भाशा ताका उलोवपाक येना कित्याक? जर आमी आई म्हणू शकता जाल्यार पेडणेकाराक पेडणेकार म्हणपाक त्याच्यासाठी जी भाशा आसा ते तशी दवरूंक जाय. आमचो डेप्युटी सीएम सद्याचो म्हणटा आपूण 20 वर्सां आसा लोकांची सेवा करता. अरे लोकांच्या सेवेत जर 20 वर्सां जाली आनी ताका जर ती भाशाच येना, तुमी कशें म्हणटलो तो आमचो म्हणून? घरातलो माणूस जो आपल्या फॅमिलीन एका वर्सान जर तो आपले भाशेन आपल्या परिचयान वागू शकता, उलोवं शकता, जर भाषाच जर समजू शकना जाल्यार कम्युनिकेशन कशें जातलें? आपलेपणा वाडटलोच कसो? सी, कम्युनिकेशन मेक्स द पर्सन मोर इंटरेस्टिंग टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लेम्स ऑल्सो, लर्न द थिंग्स ऑल्सो. बरोबर. आणि म्हाका दिसता तुम्ही ज्या तरेन आतां उलयता, एक तुमच्या मातयेचो जे एक एसेन्स आहा तो तुमच्या कडेन आसा. तेच परी म्हाका दिसता जो मॉडर्नायझेशनाचो एसेन्स आहा तो सुद्दां म्हाका दिसता तुमच्या मदीं बऱ्यापैकी आसा. एक गोश्ट म्हाका विचारपाक जाय जी हांव न्हू खुबदां आयकता की पॉलिटिक्सान बरे मनीस एंटर जायनात किंवा बरे मनीस वचनात. तुमचे हे सादेपणां पॉलिटिक्सान कशें कितें तुमी पळयतात? सर, हे पेडणेकाराचें सादेपण आसा. पॉलिटिक्सान बरे मनीस येवपाक म्हाज्या पेडणेकारांक ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली गेली ना. जे कोण भायले आयात मनीस येवन जे उमेदवारी करताले, जे आपल्या आर्थीक बळाचेर आणि माझ्या पेडणेकारांक लाचारीच्या दृश्टीने व्हरपाचो प्रयत्न केलो, थंय म्हजे पेडणेकार चिड्डले गेले, कारण तांकां वयर येवपाक चान्स मेळूंक ना. सी, म्हाजो पेडणेकार हो गरीब आसा, हांव नाच म्हणना, पण खंयच्या पक्षाक इतल्या वर्सान कधी दिसूंक ना. ह्यो एक खरें सांगपाचें म्हणजे ह्यो जो आमचो एक कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ही रिजर्व आसा. खरें म्हणजे ते अपग्रेड करच्या योगी तो बॅकवर्ड कितलो मॅक्झिमम करपाचो प्रयत्न केलो. जर पक्षांनी जर लोकल कॅन्डिडेट दवरलेलो जाल्यार हे प्रॉब्लेम जे तुम्ही म्हणटा ते असंख्य आसात, अनकाउंटेड आहा, ते खरेंच कमी जाता असले, कारण ताका त्याचे प्रॉब्लेम समजता असले. आणि पेडणेकाराक जर आपले प्रॉब्लेम समजू शकता तरी ताका सॉल्व करपाची ताका तितलीच ताका देवाच्या कृपेन ताका खबर आसा कशें करतलो, कितें सॉल्व करतलो. सो एकूच म्हणजे हातून एकूच तुमकां सांगूंक मेन सोदता कितें आसा, पेडणेकारांक पेडणेकाराचे प्रॉब्लेम समजता आणि त्याचे मांडपासाठी त्यांचो मनीस तांकां एक लिडर म्हणून जाय. आणि हे आमच्या येता त्या काळान सहज शक्य जातले. हेच्या फुडें इवन खंयचे पक्ष आसा त्यांच्यांनी पण विचार आमच्या पेडणेच्या माणसांचोच करपाचो. बरोबर. तुमच्या हातूंतल्यान एक गोष्ट तर नक्की आसा की पेडण्याचे जर प्रॉब्लेम सॉल्व जातले जाल्यार तो पेडण्याचोच मनीस जाय आणि तो मनीस बरोच आसपाक जाय, तेन्नाच त्यो गोष्टी सगळ्यो सारक्यो जातल्यो. आणि आमचो बॅडलक पेडण्याचो आमचो जो एक आता रिजर्व कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, आमचे जे लोकप्रतिनिधी आमकां मेळ्ळे ते सुशिक्षीत नासलेले, विजन नासले, म्हणून माझे पेडणे फाटी उरले. एक इंडस्ट्री ना, इंडस्ट्रीचे प्रोविजन ना, कितलेशेच भुरगे एम्प्लॉयमेंट जाता असले. तुमचे डेप्युटी सीएम आता जे आमदार थंयसरले म्हणटा की डेव्हलपमेंट केला, विकास पुरुष म्हणून सांगता स्वताक, आनी ते म्हणटा की खूब कामां केल्या, एअरपोर्ट हाडलो, आयुष हॉस्पिटल म्हणटा हाडले किंवा बाकीच्यो गोष्टी केल्यो म्हणटा. कशें पळयता तुमी ह्या गोष्टी कडेन? खरोच तो विकास पुरुष, हांव आय रियली एप्रिसिएट हिम आनी आय सॅल्यूट हिम म्हणूंक हरकत ना. कित्याक ताणें जो विकास केला तो आपल्या घरच्यांसाठी केला. आपले चलयेक कामाक लावू शकता, आपल्या चल्याक बिझनेस करोडो रुपयांचो दिवं शकता,
आपल्या भावाच्या भुरग्याक आता जर जॉब्स आमच्या पेडणेकरांक ना पण त्याच्या भावाच्या भुरग्यांक तो लावू शकता. आणि सगळ्यात महत्त्वाचे जे जे जॉब्स मिनिस्ट्री लेवलीचेर आसात किंवा जे डायरेक्टरशीप आपल्या फॅमिलीसाठी दिवू शकता. हेका विकास पुरुष म्हणणं इज नॉट अ बॅड वर्ड. आय थिंक वी शूड एप्रिशिएट फॉर हिज हाऊस, Family फॉर हिज विकास. फॅमिली विकास. माझ्या पेडण्यासाठी न्ही, जर हेच माझ्या पेडणेकरांक जर बिझनेस त्यांनी करून दिलो असतो, आय वूड हॅव सेड येस, त्यांनी माझ्या पेडण्याचो विकास केला. ते जर त्यांनी हे जॉब्स जे आता तो दिवंक सोदले दिल्या त्यांनी ऑलरेडी, ते जर माझ्या पेडण्याच्या लोकांक गरिबाक दिले असते तर येस, त्यांना हांव म्हणू शकलो असतो हो विकास पुरुष. आणि विकास पुरुष हे म्हणपाची गरज लागना. जेन्ना तो म्हणटा आपण विकास केलो विकास केलो, म्हाका सांगा आपल्या घरात कोणी डेव्हलपमेंट केले, कितें बरें केलें आपण केलें म्हणटात, हेका सांगचें पडटा. कित्याक ह्यो भायरसून लोकांक खबर हांवें ते बरें केलें लोकांचे तो घालता एक तरेचे तकलेन, बाबा येस विकास केलो. अरे तुवें विकास केलो म्हणजे व्हडलें कितें काम केलें? अरे तुम्ही कितें आशिल्ले पयलीं, तुम्ही द डे फर्स्ट आयले तेचो विचार करा. आणि आयज ह्या 20 वर्सांनी तुमकां पेडणेकरान कितें घडयलो, पेडणेकरान तुजो कितलो विकास केलो हे सांग. तूं आमच्या पेडणेकरांचो ऋणी आसा, आमी पेडणेकर तुज्या ऋणी ना, मान्य. हे लक्षात दवरात. त्यांचे जे विचारसरणी आसा त्यांनी बदलची. त्यांनी जर आपल्या फॅमिलीक जसं कामाक लावू शकता आणि बिझनेसान बिझी दवरू शकता, माझ्या पेडण्यासाठी कितें केलें हे त्यांनी परत परत विचार करचो आणि मागीर सांगचे गोष्टी. तांच्यानी आपल्या फॅमिलीकूच कामाक लायले सगळ्यांक. नक्कीच न्ही. आत्ताच तर एक कालचे हे गेले तर हितून म्हाका सांगा, एक टेक्निकल इंजिनियर माझ्या पेडण्यातलो जर लागलेलो कितले बरे दिसता असले. कितली गरिबी आसा सर, तुम्ही यू डोंट नो. इतली अनएम्प्लॉयमेंट पोझिशन आसा, तुजी फॅमिली इज सेटल्ड. हांव सेटल ना, हांव जर नोकरी सोडू शकना. कित्याक सोडटा नोकरी? कित्याक माझ्या पेडण्याच्या भुरग्यांक खंय तरी बरें जावचें म्हणून. आणि ह्यो आपल्या मनशांक नोकरीक लायता. आतां जर गरज आहा, माझ्या पेडण्याचे लोक ना कॅपेबल, ना इंजिनियर्स अवेलेबल ना. जर ना जाल्यार हांव तुमकां लिस्ट दिता कितले इंजिनियर्स बरे बरे आसात. डायरेक्टर जावपाक म्हाका सांग, निवडून आयल्या आमच्या जिवाचेर पेडणेकरांच्या. सो पेडण्याचो एक मनीस जर डायरेक्टर जालो असता आनी खंय कितें जालें आसता तें बरें, काय घरच्यांनी ताका निवडून हाडला? मतां कोणाची असली? घरच्याचे फॅमिलीचे एक तरी मत ताका पडलें. त्यांनी सांगचे जे आता विकास केलो, नक्की त्यांनी स्वताचो विकास केलो आणि तेजी घरच्यांक केले, त्यांचे स्वताचे मत ताका पडले. तो म्हणटा आपण दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युन्सी काम करना, जाल्यार ह्या बाकीच्यांक कशें काम मेळ्ळें? जर हे पेडणेकर म्हणून जर ना, तर तांकां काम हयसर तर एक्चुअली MLA ची सायनूच हे नोट घेतल्या शिवाय फुडें वचनात. ह्याच्या फॅमिलीसाठी नोट कोणी दिलो? सिरियस गोष्ट आहा ही. व्हेरी बॅड इम्पॅक्ट. हे फक्त आमकां फसयले जातात. हेंच्यांनी आमचो सादारण पेडणेकराचो दुरुपयोग करून घेतला आणि स्वतासाठी कितें तरी केला. खरेंच खूब वायट जालां आणि हे सगळे आमकां पुसपाक जाय पेडणेकरांक. म्हणून पूण पेडण्याच्या लोकांक हे सगळे पेडण्याचे लोक हे पळयतले काय सगळे? हो जो तुम्ही क्रायटेरिया सांगलो, कारण तुम्ही म्हणटा ते सारखे, पेडण्याच्या लोकांक लागोकूच जाय कामाक, तांकां जॉबूय मेळपाक जाय, बरे बरे इंजिनियरूय आसतले. पूण पेडण्याचे लोक पळयतले काय आता हे? नक्कीच पळयतले. म्हणून तुमकां एक सादी गोष्ट सांगता. तुम्ही आता पळय, जो तुम्ही म्हटले आता इतलो व्हडलो जल्लोश जालो, आनंदोत्सव जालो. इतली सत्ता असताना इतलो आनंदोत्सव जर आपल्या माणसासाठी करू शकतात पेडणेकर, म्हणजे कितले व्हडले त्यांनी त्याग केले असतले. सो दे आर प्रिपेर्ड नाव. येस, दॅट इज द रिझल्ट. आणि माझ्या कडेन अशे वर्ड्स ना सांगपाक की पेडणेकर हो सुशिक्षीत आणि शिक्षीत आसा आणि आपलो माणूस आपण घडोवंक शकता, हे फावटी दाखोवन दितले नक्कीच. तुम्ही पेडणेकरांचे बद्दल आता उलयता ते बरोबर आसा, पण म्हाका सांगा की आता मेजर एक गोष्ट येता ती पार्टी खंयची. तुम्ही सध्या इंडिपेंडंट आसा, तुमकां सपोर्टूय बरो आसा, पार्टी म्हणटा कॉन्टॅक्टान आसा. तुमच्या मनान कितें आसा? तुमचो कॉन्फिडन्स आयज बरोच आमकां दिश्टी पडटा की पार्टी सुद्दां ना जाल्यार तुमी इंडिपेंडंट अशें उलोवन दाखयता सध्या. बट हो कॉन्फिडन्स कसो तुमी पळयता फुडें? सचिन बाब, हांव तुमच्या कडेन इंटरव्यूक हांगासर एक 6-7 म्हयन्या पयलीं आयिल्लो. तेन्ना कन्सेप्ट वॉज टोटली डिफरंट. कन्सेप्ट आशिल्लो एक लोकल मनीस भितर सरता. इट वॉज अ एंट्री लेवल. 6 म्हयन्यान एक पेडणेकरांचे सगळे मेळून, पेडणेकार मेळून 6 म्हयन्यान जर ताका इतलो उच्च दर्जो दिवं शकतात, हेचो मिनींग कितें? ते सुद्दां सरकार दरबारी सगळे चालू असताना. कोरगांवात मिटींग जाली ना म्हटल्यार 1,500 ते 2,000 लोक असलेले.
इब्रामपूर सारख्या गावाने 6500 लोक असलेले, थंय ॲक्च्युली इतली मिटिंग लोक जायना आणि पेडण्या 4-5 हजार लोक असलेले. ऑड इट शोज हे सांगतात की राजन तू खंय वच, आमी तुज्या वांगडा आसात. तांकां तांचो मनीस मेळ्ळा, तांकां दिसता हे आमचे पेडण्याचे फ्युचर, हे म्हाज्या भुरग्या बाळांचे फ्युचर. म्हाका एक सांगा 3-4 तास जर भुरग्यांनी येयले आसतले, ते जे मनीस आयले आसतले तेंच्यांनी वेस्ट केले आसतले, त्या दिसा लग्नां कितली आशिल्ली. इट वॉज अ संडे. दिसनासले फॅमिलींक की आपण एन्जॉय करचे, घरा कडेन मजा करची, मस्ती करची लग्नाची. आणि आमच्या कोरगांव सारक्या गांवांत त्या दिसा सण हे आसलो, आमचो उत्सव आसलो एका देवळाचो. अशें खूब कितें कितें जात्रा आसली त्या दिसा, उगव्या हितूर हसापूर जात्रा आसलेली. हे सगळ्यांनी सांडून आमच्या पेडण्याच्या भवितव्यासाठी प्रत्येक माणूस तो अटेंड जालो. तो आयलो ताणें 2-3 दीस ते स्वतासाठी तर त्यांनी वेस्ट केलोच, पण त्यांनी आपल्या येणाऱ्या भावी पिढीसाठी एकत्रितपणान आयले. आयज पेडणेकर सांगू शकता येस वी आर युनायटेड, वी आर युनायटेड. आणि म्हाका दिसना हेच्या फुडें जर कितें जालें वायट आणि बरें, जे बरे गोष्टी आहा त्याच्यासाठी आमी आसतलेच, पण सरकार दरबारी म्हण कोणायक कळतले बाबा ना बाबा पेडणेकाराच्या गजालीक वचून उपयोग ना, ते आतां एक जालेलें. सो तुमकां दिश्टी पडटा ते एकवट सद्या. येस, अँड दॅट वॉज आवर विजन. क्या बात आहे. म्हाका दिसता की ज्या तरेन ही वाटचाल चलता ती एक वेगळे कितें तरी आमकां पेडण्यान पळोवपाक मेळटलें नक्की. तुवें म्हळें की यूथ आशिल्ले जायते जाण. आयज काल आमी युथान बद्दल चडशें हांव उलोवपाचो एक प्रयत्न करता, कारण ज्या ज्या गोंयच्या भागान आमी वयता की अनएम्प्लॉयमेंटाचो इशू सगळ्यान मेजर येता, तसो पेडण्यांनूय आसतलो. तुवें म्हळें की विकास केलो तो फक्त फॅमिली विकास, सो तो पेडण्यांनी म्हाका दिसता बाकीचे जे लोक आसा तांकां जाणवला आसतलें की अनएम्प्लॉयमेंट आसा. तुमचे प्रॉमिसीस युथां खातीर कितें आसतल्यो? म्हजे एक्चुअली मेन एम इज माय यूथ. म्हाका म्हज्या प्रत्येक घरान जे यूथ आहा तांकां एम्प्लॉय करणं हें म्हजी ड्युटी पार्ट आसतलें, हें म्हजें कर्तव्य आसतलें आनी हांव तें करतलोच. हू कॅर क्रू कित्याक ह्या मनशात सी आमी भुरगे शिकलेले आहात. पयलीं सारकें शिक्षण ना अशीं भुरगीं ना. जर खंय तरी कमी शिकला तेंच्यासाठी सुद्दां आमच्या कडेन योजना आसात आनी आमी ते पूर्ण करतले. पण तुमकां सांगता येणाऱ्या 5 वर्षांत आमी पेडणेकार प्रत्येक घराघरात डेव्हलप आसतले आनी घराघरात नोकऱ्यो आसतलेच. नोकऱ्यो आसतले आनी दितलेच, गव्हर्मेंट आसतले किंवा जे जे अवेलेबल आसात त्या हिशोबात. पूण सगळ्यात म्हत्वाचे आसात जे जे जॉब्स जशे म्हाज्या पेडण्याच्या भुरग्यांक मेळटले तसे कॉन्ट्रॅक्ट जे कॉन्ट्रॅक्ट्स वगैरे आहात ते पेडण्याच्या लोकांसाठी. कित्याक ट्रान्सपोर्टेशन गाडयो चलतात पेडण्या, बिझनेस चलता पेडण्यान, पण मालकी हक्क आसा महाराष्ट्रा किंवा केरला. अरे मग माझ्या पेडणेकराच्या तेंच्यांनी धंद्यांनी आपले कितें करचें? एक तर तांकां इन्कम कमी मेळटा, पण गाडयो भायले हाव दे वील वर्क. हेच्यासाठी तर हांव तुमकां एश्युरन्स दिता ऑन बिहाफ ऑफ पेडणेकर ऑल. आमी अशें पळयतले की प्रत्येक कामान आमचो पेडणेकरच इन्वॉल्व आसतलो आनी वील वर्क आउट. मिशन फॉर लोकल. येस, नक्कीच. मिशन फॉर लोकल कितलो सक्सेसफूल जाला आयज पर्यंत? रिझल्ट तुमी दिवपाचे, आमी पेपर बरयतात, रिझल्ट इज यू. डेफिनेटली. आणि रिझल्ट दिलेलो आसा आमच्या पेडणेकारांनी, ते पेपर बरयलेले आसात ते तुमकां दिसतात. तुमी आतां खंयच्या जात्रेक वचात, तुमकां एक जाणून येतले, तुमी जस्ट स्टार्ट खंयचे कोपरा बैठकी आसूं कितें आसतले. जेन्ना आमची कोपरा बैठक जाता आत्तां सद्या सुद्दां आमच्या कडेन तुका 50-50, 100-100 लोक एकत्र दिसतले. आनी आतां तुमी खंयचे जो ऑलरेडी राजकारणान आसात, एकदम प्रस्त म्हणटा ते, तेंचे तुमी कॉर्नर मिटींग पळयात. म्हाका सांगात ही जाली एक गोश्ट. दुसरे थोडे अशे आहात तेंच्यांनी अजून कॉर्नर मिटींगूच केन्ना दिसना, तांकां उलोवपाक येता काय ना तेच खबर ना आसा. आनी ते सद्या स्टेबलच ना. पयलीं सुरवातीकच स्टेबल ना, ते मागीर म्हाज्या पेडणेकारांचेर कशें स्टेबल जातले खबर ना. सो हे सगळे म्हाजे पेडणेकर जाणटात. पूण आमी आतां जात्रेक वयता. एग्जाम्पल तुमकां दिता, आयज सुद्दां जात्रा आसा हणखणे. आमी थंयसर यूथ पळया, शेकडो लोक आमच्या वांगडा आसतात. आमी वयतात, दे आर वेलकमींग अस, ते आमकां रावतात मुद्दाम. आनी 1 आनी 2 शेकड्यांनी लोक आसतात थंय. प्रत्येक तोरशा जात्रेक गेले, आमी रातचे 12-1 पावले,
पीपल वेर वेटिंग. तुमी इब्रामपूर गांवांत गेले. इब्रामपूर गांवांत म्हाका 200-400 लोक लागीं जाले आनी इन देवळांत सुद्दां आमच्या वांगडा सुद्दां आमकां हें करूंक दिना. दे वर सो सपोर्टीव. अशें खूब सगळ्या हितूर हे जाता. म्हणजे सांगपाचें तुमकां इतलेंच सांगूंक सोदता, यूथ आनी दे आर गोईंग टू चेंज ऑफ माय लायफ ऑफ माय पेडणे. लास्ट क्वेश्चन सर म्हाका विचारपाक जाय, जो खूब जाणां कडेन आयकूंकूय आयलें म्हाका, हांव नको ही गजाल कितपत खरी, बट अशें आयकपाक आयलां की जायते मोठमोठे लिडर्सांनी तुमचे कडेन बसका केल्यो, तुमकां आपयले सुद्दां. कितें आशिल्लें त्या मिटिंगेन सांगपाक शकता जाल्यार? पळय, जर खरें तुमी सांगता ती खरी गोश्ट आसा. बरेच व्हडले व्हडले पक्ष आमच्या कडेन आयले. ह्यो म्हाज्या पेडणेकराचो अभिमान आहा. राजनाच्या नांवान येवंक ना. एक लोकल मनीस म्हणजे पेडणेकर रावता आनी जर सगळे पक्ष येतात, हेच्या आनी कितली आनंदाची गोश्ट आसूं शकता. दॅट्स हे सगळे अचिवमेंट म्हाज्या पेडणेकरांमुळे शक्य जालें. इट इज नॉट अ राजा. बट तुम्ही मानता लिडर्स सगळे चडशे बरे 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 खरें सांगता म्हणून सांगता. आदले पेडण्याचे लिडर्स सुद्धा तुमच्याकडे खूप पाहिलं. माझ्याकडे आमच्याकडे बघा, आमच्याकडे बीजेपीचे कार्यकर्ते असतात, आमच्याकडे काँग्रेसचे कार्यकर्ते, आमच्याकडे MG कार्यकर्ते असतात, आमच्याकडे यूथ असतात, सगळे तरेचे माणसं असतात, महिला असतात. तुमच्याकडे असताना पॉलिटिकल बाउंड्रीज त्यांना दिसती पडना. ना, दे आर वर्किंग टुवर्ड्स पेडणे. एक्झॅक्टली. कारण दिस इज देअर हाऊस, त्यांचो घरचो मेंबर. सो वे द क्वेश्चन अरायज. एकूच मागता की परत एक फावट सांगपाक सोदता की जे मनीसपण सरा कडल्यान आमकां पळोवपाक मेळटा ते फुडल्या वर्सा इलेक्शन जाल्या नंतर सुद्दां आमकां तशेंच पळोवपाक मेळटले. जेन्ना MLA जातले तेन्ना सुद्दां तशेंच पळोवपाक मेळटले. सर, ताजे वयल्यानूच तुमची वळख आयज म्हाका दिसता पूर्ण गोंयान ज्या तरेन जाल्ली आसा. एक अशा तरेचे लिडर जे बारीक समाजांतल्यान, बारीक घरांतल्यान येवन आयज एक असो तांच्यांनी क्रेज निर्माण केला पुराय पेडण्यान की आमकां बदल जाय, पेडण्याक बदल जाय, आनी बदल म्हळ्यार राजन कोरगांवकर सर. सर, देव बरें करूं तुमी आयले, आमकां टायम दिलो. इतलो बिजी शेड्यूल आसा, म्हाका दिसता तुमकां डेली मिटिंगेक कोण ना कोण तरी आपयता आसतलो, अमक्याक मेळया, तमक्याक मेळया. ह्या सगळ्या मिटिंगेंतल्यान टायम दिलो म्हणून देव बरें करूं सर, अँड बेस्ट ऑफ लक. तुमकां देव बरें करूं. तुमी आमकां एक उलोवपाक एक माची दिल्या बद्दल. थँक्यू.